पीएम रोजगार मेळाव्यात प्रधानमंत्र्यांनी वाटली 71,000 जॉब लेटरा. वर्षभरात 10 लाख नोकऱ्यांची घोषणा. गोंयात कर्नाटक, महाराष्ट्र, CISF सेंटरांक 60 वयर लेटरा. 24 नोव्हेंबराक गोंयांत रोजगार मेळावो. दरबार हॉलांत जातली कार्यावळ. दितले अपॉइंटमेंट लेटरा. PM मोदी व्हर्च्युअली करतलो संबोधीत. गोंयच्या सायबाची नोवेना फाल्यां सावन ओल्ड गोवा सुरू. सकाळी 6 ते सांजे 6 मेरेन मिसा. कोंकणी, इंग्लीश, हिंदी, पोर्तुगीज, मल्याळी, मराठी, तामिळान मिसा. 3 डिसेंबराक फेस्त. नाट्यशास्त्र खूपच गिरेस्त. नाट्यशास्त्राप्रमाण वचत जाल्यार संवसारीक पावंड्यार आमचीच फिल्मां चलतली. बॉलिवूड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकीचो मास्टर क्लास. आमदाराचेर विश्वास ना म्हूण IITचे जमनीचे डॉक्युमेंट दिनात. दुसरे कोण आमदार मागता जाल्यार IIT व्हरात. सांग्यार दाण्यार आंदोलनाक बशिल्ल्यांचो दावो. डच प्रशिक्षक हाडून गोंयांतल्यान 30 फुटबॉल प्रशिक्षकांक करतले पॉलिश. खेळा मंत्र्याचो प्लान. चिखले स्क्वॅश कोर्टाचे उक्तावण. चिखले खेळाचे सर्वोत्कृष्ट सेंटर करपाचे यत्न. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतली IPBची 31वी बसका. 1,128 कोटीच्या 8 प्रकल्पांक मान्यताय. 4,526 जाणांक रोजगाराची संद. गोंयांत जावपा आशिल्ल्या वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेसीक प्रधानमंत्री मोदी जाव येता वांटेकार. बरोबर मोपा एअरपोर्ट, आयुष हॉस्पिटल, जुवारी पुलाच्या लेणीचे उक्तावण. बावीस दीस जाले गोंयांत CZMA ना. 31 ऑक्टोबराक सोंपलो कार्यकाळ. पर्यावरण मंत्री म्हणटा नव्या ऑथॉरिटीच्या मान्यतायेक घाल्ली फायल केंद्रा कडेन पेंडींग. गोवा डेअरीच्या कॅटल फीड प्लांटाक सप्लाय खंडीत. 10 कोटींचे आदले देणे फारीक करूंक दूद आनी खावडीचो प्रेस वाडयतले. गरजे भायर घेतिल्ल्या कामगारांकूय काडपाची तयारी. देशांत कोविडाच्यो नव्यो 360 केशी. फाटल्या 24 वरांत 5 जाण सोंपले. एक्टिव्ह केशी 6,000 वयर. आदलो क्रिकेटर युवराज सिंगाक मोर्जे बंगल्याचेर पर्यटन खात्याची नोटीस. खाजगी बंगलो भाड्याक दिवपाची केस. 8 डिसेंबराक सुनावणेक हाजीर रावपाचो निर्देश. हार्दिक पांड्याच्या फुडारपणान यंग ब्रिगेडीन न्यूझीलंडा आड जिखली T20 सिरीज. तिसरी मॅच डकवर्थ नेमाप्रमाण टाय. सिराज मॅन ऑफ द मॅच. सूर्यकुमार मॅन ऑफ सिरीज. हरियाणाची BJP फुडारी सोनाली फोगाटाच्या खुनाचे केशीत म्हापशा कोर्टा मुखार CBIन दवरले चार्जशीट. सुधीर सांगवान सुखविंदर सिंगाचेर खुनाचो आरोप. आसाम मेघालय शिमेचेर झगडी. मेघालयाचे गांवकार आनी आसाम पोलिसांचे पेटले. फॉरेस्ट गार्ड धरून 6 जाणांक मरण. इंटरनेट सेवा स्थगीत. इथन वाजान श्रीलंकेत कॉमनवेल्थ बुद्धिबळ चॅम्पियनशिप 2022 जिखले भांगरा पदक. अंडर 12 ओपन कॅटेगरीत 14 ते 22 नोव्हेंबर चालू आशिल्ली चॅम्पियनशिप. चीनाच्या कॉमर्स आणि ट्रेड कंपनीत उजो. 38 जाणांक मरण. कितलेशेच जखमी. उजो कसो लागलो ताची चल्ल्या चौकशी. ऑस्ट्रेलियन संसदेत भारताकडेन मुक्त वेपार कबलातीक बावटो. ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री अँथनी अल्बानिसान मोदी बरोबरचो फोटो घालून केले ट्वीट. फिफा विश्वचषक 2022 अर्जेंटिनाक धपको. सौदी अरेबियान 2 आड एका गोलान मारले. आज जर्मनी आड कोस्टारिका, स्पेन आड क्रोएशिया मॅच.
मार्केट पॉझिटिव्ह उठते. सेन्सेक्स 61,000वर, निफ्टी 18,300.